बापा आराधन तुका, जेसु आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, जेसु आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसु, पवित्रात्म्या महिमा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसु, पवित्रात्म्या महिमा. Alleluia, 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 Alleluia. Sirgartan devulya deva, tuza loi undya cheru. Sirgartan devulya deva, tuza loi undya cheru. Tu mujhe bhitar ailya, hausa tolong तुझे मंदिर. तू मुझे भीतर आइल्या, हौसा तolong तुझे मंदिर. तुझे खातिर हम जियेता, महिमा तुझी हांव गायता. तुझे खातिर, तुझे खातिर हांव जियेता, महिमा तुझी हांव गायता. बापा आराधन तुका, बापा आराधन तुका, जेसु आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसु, पवित्रात्म्या महिमा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसु, पवित्रात्म्या महिमा. Alleluia, 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 Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो, बोवर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळी तुजो मोग परगटूंक आमी फावो, रातभर तुजे विश्वासीपण गाजोवंक फावो. सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान, किन्नरेच्या मधुर नादान तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. कितलीं वर्तीं तुजी कृत्यां सर्वेस्परा, कितल्यो गूढ तुज्यो येवजनो. मूर्ख मनशाक हें कळना, पिशाक तें समजना. नसते मनीस स्तनाबरी किर्लतीत जाल्यारी, खोट्या मनशांचे नंदन जायत जाल्यारी, ससनाक तांचो नाश जावंक तांकां निर्मिल्यात. पूण तूं सर्वेस्परा ससनाक भोव व्हरतो, उत्तम तेलान तूं म्हाका मागताय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. कीर्तन 92 अपुर्बायेची उतरां आमी आयकली. आनी हो कीर्तनगार देवाचें स्तुतिगीत भोव अपुर्बायेच्या उतरांनी करता. त्या समया मुखार जेजू मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसां. ह्या वेळार हो थोडो वेळ त्या समया सांगता तसो अनुभव जोडूंक, ताचे सांगता आमच्या जिविताचे कश्ट दूख वांटून घेवंक, आमच्या जिवितांत केल्ले बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिवंक आनी विशेश करून ताचो अनुभव सोडूंक ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमी हांगासर आसा. मोगाळा जेजू, ह्या घडये तुजे हजरपण आमकां तो दिवन आसाय. तुका जावं अर्गां. विशेश करून ह्या घडये तुजें हजरपण ह्या उंड्या मरिफात आमकां तो दिवन आसाय. मोगाळा जेजू, आमचो मान आमी तुका बागयता, तुका आमी आराधन करता. आमची जबाब जावं दी. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. उंड्या रुपी तुजें हजरपण आमकां दिल्ल्या खातीर. आराधन तुका सोम्या तूं जेजू. आमचो देव आनी धनी जाल्ल्या खातीर. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां सासणीक जिवीत दिल्ल्या खातीर. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां सर रितीच्या बरेपणान बरयल्ल्या खातीर. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां आमच्या जिविताचे वाट आनी सत आनी जिवीत जाल्ल्या देवा. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिविताची बाचावी जाल्ल्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां सासणीक जिविताशी व्हरून पावयल्ल्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. तुज्या मोवाळ मोगान भरलेल्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिविताचो आरंभ आनी शेवट जाल्ल्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. ह्या घडये आमचे समरसच्या जेजूक, आमच्या त्रिएका देवाक आमचो मान आमी भेटोवया. आमी ताका आराधन गावया. गीत Pansong 136 136. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. सृष्टिय मूलने देवने शरणं. सृष्टिय मूलने देवने शरणं. देवने शरणं. देवने शरणं. देवने येसुवे आत्मने शरणं. देवने येसुवे
आत्मने शरणम् पाप विमोचकने येशुवे शरणम् पाप विमोचकने येशुवे शरणम् येशुवे शरणम् येशुवे शरणम् देवने येशुवे आत्मने शरणम् देवने येशुवे आत्मने शरणम् वरಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ आत्मने शरणम् देवने येशुवे आत्मने शरणम् देवने येशुवे आत्मने शरणम् देवने येशुवे आत्मने शरणम् देवने येशुवे आत्मने शरणम् समय आम्ही तुकार दान करता तुझे मुखार दिंबियाने आम्ही पडता तुझो मान आम्ही तुका भेटयता या घडये या वंड्यार पी सोम्या आमची संगता तू आसाय तू जावन आसाय आमचो देव आनी धनी करो इमॅन्युएल तुझ्या मिसा वावरा वेळार कशे लोकां संगता तू रावलय तांचे संगता तू भोवलय तांकां तुवें शिकयलें तांकां तुवें गुण केलें तांची दुखां पुसलीं तांकां विशेष करून देवाच्या राजाची बरी खबर परगट केली देवाशी हाडच्याक तुझे मिसा वावर कारण करता जालें या घडये मगळा जेजू आमी तुझे संगता रावोंक आशेता तुझे संगता थोडो वेळ करसूंक आशेता तुजो अनुभव जोडूंक आशेता तुझे संगता आमचे कश्ट दुख बेजाराय सगळे वांटून घेवंक आशेता ह्या आराधना वेळार सुम्या आमचे संगता तू राव आमच्या जिविताचो करो इमॅन्युएल सा तुजो अनुभव आमकां दी ह्या आराधना वेळार सुम्या आमकां आमी तुका समर्पण करूंक आमकां आमी तुका दिवंक आनी अमरिफात तुजो अनुभव तुजी महिमा आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक ह्या आराधना आमकां उपकार शंकर हे प्रार्थना तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन समेस्त आमी बसया जेजूचेर आमची दिश्ट ह्या घडये आमी कंसोवया जेजू आमचे संगता आसा ह्या घडये आमकां हर एकल्याक तो पळयोवन आसा आमच्या जिविताचेर तो दिश्ट घालून आसा आमच्या काळजांत कितें आसा आमच्या मतीन कसली चिंतना घेवन आसात ह्या घडये जेजू आमचे संगत आसता ती सगळी चिंतना त्या काळजांत आसचे हर एक बे आमच्या मतींत घेवन आसा ते हर एक चिंताप सर घडी ह्या घडये समर्पण करया सोम्याच्या पांया तळी कशें त्या अपोस्तलांनी आपणाचे जिवीत सोम्याच्या पांया तळी समर्पिल्ल्याचो फळ जावं म्हणलें बरी जेजूचे खरे शिष्य जावंक पावले स्वार्था परगटणाऱ्याचे हातेर ते जावंक पावले जेजूचे खरे रक्त साक्षी ते जावंक पावले ह्या घडये आमकां आमी त्याचं सोम्याक समर्पण करया सोम्या आमी तुका समर्पण करता आमचे जिवीत ह्या आमच्या जिवितांत सोम्या इदळ मनासर तुवें आमकां सांबाळून वेलाय ह्या आमच्या जिवितांत तूं आमचे सांगाता रावलाय मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या आमचे हे अस्थिर जिवीत तुज्या पांया तळे समर्पण करता आशीर्वादीत कर सोम्या आम्हा समेस्तांक समर्पण करता सोम्या आमचे वैयक्तीक कुटुंब
ज्या कुटुंबांत आमी जिवन आसाव, ज्या घरांत आमी जिवन आसाव, ते घराणे आमचे कुटुंब सोम्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयांतळे आमी हाडटा. तुज्या आशिर्वादांनी आमच्या कुटुंबाक तूं बर म्हूण आमी मागता. समर्पण करता सोम्या आमचो दिसपडतो वावर, ह्या आमच्या वावराचेर तुवें बेसांव घालाय तुका जावं अर्गां. आनी ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार आमी आमचे वावर समर्पण करता. बऱ्या प्रतिफळान आमकां तूं बर म्हूण आमी मागता. समर्पण करता सोम्या आमचो क्रिस्ती बावाट, पवित्र स्नाना मुखांतर हो क्रिस्ती बावाट तुवें आमकां दिलेलो आसा. हिदळ म्हण आसा त्याच बावाटांत आमी जिवन आसा. हो बावाट जिवाळ सांबाळूंक तुज्या कृपेन आमकां बर म्हणून मागता आसतना हो बावाट तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता. समर्पण करता सोम्या आमच्या जिविताचे हर एक कश्ट बेजाराय सगळे सोम्या आमच्या जिवितांत आमी जायत्या रितीनी कश्टान आसाव, जायत्या रितीनी बेजारायन आसाव, विविध रितीच्या अडचणींत आसाव. ह्या कश्टांच्या जिवितांत, ह्या सोलवणेच्या जिवितांत सोम्या तुजेर दिश्ट घालून जियोंक, तुज्या पांयांतळी समर्पण करूंक आमकां तुजो आदार दी. आनी ह्या घडये आमचें जिवीत, आमचे कश्ट तुका समर्पण करता. समर्पण करता आमी आमच्या भुरग्या बाळांक, आमच्या मोगाच्या इश्टांक, हर एकल्यांक. मोगळा जेजू ह्या घडये आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संध्याक आसूंक पुरो, आमच्या भुरग्या बाळांक आसूंक पुरो, आमचे सेसामार आसूंक पुरो, आमचो मोग करच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता. तांच्या जिवितांत तुजी बेसांवां वोत म्हूण आमी मागता. समर्पण करता सोम्या सर पिडेस्त भाव भयणींक, समर्पण करता सोम्या मलगड्या व्यक्तींक, तांचे संगतांत राव, तांच्या जिविताच्या पैनांत तूं तांकां सांगात दी म्हूण ह्या घडये आमी मागता. समर्पण करता सोम्या बवाडतांत शेळिल्ल्या व्यक्तींक, विविध रितींनी तुजे तावन पयस पावल्या व्यक्तींक, बवाडत सांडिल्ल्या व्यक्तींक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयांतळे हाडटा आसतना सोम्या बवाडतांत तांकां जियोंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण ह्या घडये आमी मागता. समर्पण करता सोम्या विविध रितींनी कश्टून आसच्या समाजेंत कश्टून जिवन आसच्या हर एका व्यक्तीक तांचे सांगात राव सोम्या, तांच्या जिविताच्या कश्टा दुखांत तूं तांचो भागेली जा म्हूण आमी मागता. समर्पण करता सोम्या आमकां आमी ह्या घडये तुजी बेसांवां ह्या आराधनांत भाग घेवच्या मातसो मेस्तांचेर वत म्हूण सोम्या तुज्या पांयांतळी बसून तुका आमी समर्पण कर हें गीत आमी गायता. 508 Kita kena berdoa ya. 108. काळसा रावो कायल्या मोगाळ जेजू मोजा तुका हावंदिता तुझी स्तुती गायता. काळसा रावो कायल्या मोगाळ जेजू मोजा तुका हावंदिता तुझी स्तुती गायता. मुसो मोग केलोय या संसाराक आयलोय मुजे खातीर बली जालो रगत वारयले मुजी पातकां धुली नव्यान जीवन म्हाका भरलो. मुसो मोग केलोय मुसो मोग केलोय या संसाराक आयलोय मुजे खातीर बली जालो रगत वारयले मुजी पातकां धुली नव्या जीवन म्हाका भरलो. काळजां रावो कायल्या मोगाळ जेजू मोजा तुका हावंदिता तुझी स्तुती
रावता तुझे संगी चलता तुझे सवे मेटा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंयची येता जेजू तुजो हांव मोग करता तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवे मेटा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंयची येता जेजू तुजो हांव मोग करता काळजांत रावूंक आयल्या मोगाळ जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता तुजी स्तुती गायता तुजी स्तुती गायता सुरू आमी बसया आमचो जेजू आमचे संगता आसा ह्या घडये ताचेर दिश्ट आमी कंसयत आसतना किर्तनकाराची उतरां किर्तन नोरा मोरो वळो 2 आनी मुखार आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरो नाका कित्याक सगळे तुज्या अपराध तो बक्षिता तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो राखता तुज्या माथ्यार मोगा सोने काकुळटीचो मुकुट घालता तुजी जीनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दोशी करता बायची उतरां किर्तनकाराची देवाची बेसांवां देवाची कृपा देणी कितल्या परिमीत म्हणलें ह्या उतरांनी आमी समजूंक शकता आनी ह्या घडये येवकरिस्तांतलो सुमी आमचे संगत आसा ताचेर दिश्ट आमी कंसून आसा मोगाचे इश्टानो ह्या घडये त्या सुसोम्याक आमच्या काळजांत तावन आराधन करता आसतना ताणें केल्लें हर एक बरेंपण ह्या घडये आमी उगडासा काडचे आनी ताका अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया आमची जबाब जावन दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां जिवीत दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या सोबीत संवसार आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या तुज्या जेजू सारक्याचे आनी सुरपायेचे आमकां रसल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू संस्कारा रुपी तुज्या कृपेन आमकां भरल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां भोगसून देवाची काकूळट आमचो अनुभव दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जिवन जेजू जावन जिवीतपणाचो बरवसो तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या कुर्सार जेजू मरोन आमकां सोडवण दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू वापरबायेचो संवसार आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमचे जेजू वैयक्तीक कुटाम तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत जायते बरेपण तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमची जेजू मागणी आयकल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमची जेजू दुकां पुसल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका आमी सोम्या पडिल्ल्या जेजू वेळार आमकां उठोवन परत चलोवंक केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू कश्टांक तुवें स्पंदन केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमी जेजू रडतना निराश जातना आमकां बुजयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या आमच्या जिविताची बुन्याद जाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या क्रिस्ती जेजू बोवार्थ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या विविध जेजू कश्टाकांत वेळी तुजो सांगात सोदतना तुवें आमकां सांबाळवेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू जिविताच्या पैणाद तुवें आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू मगळा जेजू जायते उपकार तुवें आमच्या जिवितांत केल्याय जायते बरेपण सोमे आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें केलाय हो वेळ तुजे सांगता आमी करसूंक हांगासर आयल्या आनी विशेश करून ह्या घडये तुवें केल्लें हर एक बरेंपण तुवें केल्ली हर एक महिमा आमच्या जिवितांत तुवें केल्लें सर्व बरेपण आमी उगडासा काडटा आनी आमच्या काळजांत तावन तुका आमी अर्गां दिता ताळयो काडया
ಸಂಖ್ಯೆ 59 सोन आणि डोलून गायता उल्हासान. Alleluia, 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 Alleluia. परसा आम्ही इस्रायेला बरे तू कासड मोगाचे. तुझी परसा आम्ही इस्रायेला बरी तू कासड मोगाची. अस्कत आम्ही तरी सोम्या तुझे संगी बळवंताने वरते. अस्कत आम्ही तरी सौम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती. वडा मोगान तुवे आमका राखलाय सोम्या बिना अनवारांतले. वडा मोगान तुवे आमका राखलाय सोम्या बिना अनवारांतले. तुझी महिमे गीता आम्ही करसा मोना सदा सगावून दे ताळ्यो पेटून देवा. ताळे आमचे मेळो हसून नाचून आणि बोलून गायता उल्हासान. ताळ्यो पेटून ताळ्यो पेटून देवा. ताळे आमचे मेळो हसून नाचून आणि बोलून गायता उल्हासान. Alleluia, 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 Alleluia. भक्तीन तुझे हुजे पेटून हसरवते तू कामी मान करता. भक्तीन तुझे होची पेटून हसारवाती तू कामी मान करता. विस्मितांती तुझी नियाळ दिसतानी राहते स्तुती तुझी गायता. विस्मितांती तुझी नियाळ दिसाणी राती स्तुती तुझी गायता. मोगान तुझ्या पेटून वैभव तू सोवर्णून कळसामचे गावून दे. मोगान तुझ्या पेटून वैभव तू सोवर्णून काळजांची गावून दे. दैविक तुझो प्रकाश सर्गीतांव सर्वांचे सदा पावून दे. ताळ्यो पेटून देवा. ताळे आमचे मेळून हसून नाचून आणि बोलून गायता उल्हासान. हालेलुया Alleluia, 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 हालेलुया Alleluia, हालेलुया Alleluia, हालेलुया 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 हालेलुया
सर्व आम्ही उभी राहूया. ह्या घडये आमकां समी जेजूच्या पांयतळी समर्पण करता आसतना विशेष करून देवाचें उतर आयकूंक आमकां समी आयती करया. जेजू मार्ता आनी मरियेच्या घरा पावल्या तो वेळ मरी जेजूच्या पांयतळी बसल्ली जेजूची उतरां आयकूनच्याक आनी जेजून सांगलें जावन आसा मरियेन बरो वांटो विंचून काडला. मोगाच्या इश्टन देवाचें उतर आमच्या जिविताक आदार दिता, सलवल्ल्या जिविताक सकत दिता, निरासपणाच्या जिविताक भरोसो दिता, वाट सुकलेल्यांक वाट दाखयता. मगळा जेजू ह्या घडये तुजें उतार नियाळ करूंक वेता आसतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बर आमची मोत वाडाय आनी विशेष करून त्या देवाच्या उतराक आमी कान दिवंक आमच्या काळजांत ते जगोन दवरूंक आनी आमच्या जिवितांत पाळूंक सोम्या ह्या घडये तुज्या सक्तेन आमकां बर म्हण आमी मागता. आनी प्रत्येक करून ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या भावाक जानवायेन बर सक्तेन बर सुकाळी आनी आकाळी देवाचें उतर प्रगट करूंक आमा हर एकल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हणून ह्या घडये सोम्या आमी तुज्या पांयतळी बसून मागता. पान संको 94 देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा अज्ञापोतेदारा देण्याच्या दातारा सर्गीच्या रचणारा अज्ञापोतेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा अज्ञापोतेदारा सन्वायेन तुझ्या परमोणाक मोच्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. सन्वायेन तुझ्या परमोणाक मोच्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा अज्ञापोतेदारा देण्याच्या दातारा सागोरा सगळी म्हणूया कृपेच्या रचणारा अज्ञापोतेदारा. जे हात घाल म्हणूया आलेलू आलेलुया प्रेज जीसस आलेलू आलेलुया आलेलू
दिसा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 35 वाक्य तावनो. त्या दिसा सांज जातस आम्ही पोलतोडी वसुया म्हणालो जेजू आपल्या सिसा लागीं. तेन्ना तांणी लोकांक दंड सोडलो आनी जेजूक मचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर मचवे आशिल्ले. तितल्यार ओडयेक जड वारें उठलें आनी लारां मचव्या भितर मारन मस्वो उदकान बुरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशीन हुशार तकली तिंकून न्हीद काडटलो. सिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मो. जेजून उठोवन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चुप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थना? पूण ते बोसड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतरांक खाल जातात. देवाचें उतार हें. वखणीत का क्रिस्ता. मोगाचेनो ह्या कुरपेच्या काळार साबार जण साबार कारणां खातीर विविध रितर मागोन आसात. विविध उपकार मेळा जाय. हांवें त्याग करी जाय, हांवें उपास करी जाय जावंक पुरो, दान धर्म करीचे जावंक पुरो, केदाळे मिसाक वचून ह्या बरें कुमसार जावन आनी जाय तितलें हांवें त्याग करन. म्हाका कितें म्हणी ह्या करेजमाच्या काळार, ह्या कुरपेच्या काळार बरेंपण लाभाचें, म्हज्या संकश्टांतावन हांवें सुटका जोडीचें म्हणून जाय तितलीं जाणां ह्या वेळार प्रयत्न करतात. आनी आयच्या दिसाचें वासाप म्हाका आनी तुका सांगता, देवाच्या हजारपणा वरवीं बदलावण. देवाच्या हजारपणा वरवीं बदलावण. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू थंयसर आसलो तरी तो न्हिदोन आसलो. इतलें वारें वादळ येत आसतना इतले एक्सपर्ट मासली पक्षांत दर्यांत थंयसर इशिंदेच्यान अनुभवी जावन आसले सीस कंगाल जातात. कित्याक वारें इतलें बळान वचून आसलें गे, असाध्य जाल्लें तें तडवूंक असाध्य जाल्लें. पूण तितल्या सन्निवेशारी जेजू आराम तरान न्हिदोन आसलो हें पयत पुस्तकाचें वाचप सांगता. आनी हे जागयतात जेजूक. आनी थदाळा जेजू त्या वाऱ्याक थंड करता मात्र न्ही, ताजे उपरांत सांगता, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना. आतां भावार्थ खंयचो भावार्थ ह्या लोकांक नातुल्लो गे म्हणलें सवाल. ह्या सिसांक कसलो भावार्थ नातुल्लो गे म्हणलें सवाल. जेजून सांगलें, देवाचें हजारपण खंयसर आसा, तुमचे वयर खंयचेय समस्ये जैत व्हरूंक शकनात. परत हांव सांगता, खंयसर जेजूचें हजारपण आसा थवळ खंयचेय समस्ये आमकां कितेंच करूंक शकनात. या ते समस्ये आमचे वयर जैत व्हरूंक शकनात. आनी तेच खातीर कीर्तन 23 कीर्तन 4 वाक्य म्हणटा, काळक्या फलक्या दंवसालांत तरी म्हळ्यार समस्यांत हांव आसान तरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना. कित्याक? तूं म्हजे सवें आसाय, तुजो धांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. त्या देखून खंयच्याय कश्टांत आसल्यारय मनीसच्यान भियोंक नजो. कित्याक म्हळ्यार पयत पुस्तक म्हणटा, तूं आसाय न्ही, तुजें आजारपण आसा न्ही, तितलें आसल्यार पुरो म्हाका कांयच कोणीय करूंक शकना. त्या देखून
जावंक पुरो आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट पिडा शिडा दुबळेकाय अकमानालिसाय आनी जायते समस्यांत आज सबार जाण आसात तरी खंयसरगी देवाचे हजारपणाचे तांकां तांच्या जिवितांत ना जाल्यार या आसल्यारय तांकां तें भोगूंक जायना तर आमी अधीर जाता संकश्टांत पडटा आनी कश्टांत आसता मोगाचे न्हू एक मॅट मुखार वचून इसाया प्रवादी 43 अध्यायान दुसऱ्या वाक्यान म्हणटा तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यारय हांव तुजे सवे आसतलो न्हंयंतल्यान विशी जाल्यारय त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलशें जाल्यारय तूं लासून वचोनाय उज्याचो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात म्हळ्यार हांगासर पळया समस्या आसात आमी किर्तन 23 पळयतानाय खालक्या फालक्यान ते सोलो नासलो समस्या आसात तरी बी हे नासतना रावता हांगासरी उदकांतल्यान तो वेता न्हंयंतल्यान तो वेता तरी पूण सर्वेस्परताचे सवे आशिल्ल्या वरवीं तो थंयसर बुडाना ह्या उज्यांत तो थंयसर आसा उज्याच्या बोवारी आसा तरी उजो ताका लासून भस्म करूंक शकना त्या देखून मोगाचे न्हू जिवितांत कितें समस्ये आसात ते समस्ये पयस सरोवन दित म्हूण मागचे की सड हांवें तुवें मागोवंक जाय सर्वेस्परा तुजें हजारपण म्हज्या जिवितांत आसा कर आमी सगळ्यांनी मागचें जावन आसा सोम्या म्हजे कश्ट निवार पूण आज सोमी जेजू म्हाका तुका उलो दिता तुज्या जिवितांत कश्ट निवार म्हूण मागचे की सड तुवें मागोवंक जाय सर्वेस्परा तुजें हजारपण म्हाका भोगोवंक तुजें हजारपण आसोवंक म्हाका कृपा दी तुजें हजारपण म्हज्या जिवितांत जाय म्हणून आमी मागोवंक जाय हजारपण म्हणटा आसतना 3 तरांचें हजारपण आसा पयल्यान पयलें सर्वेस्पर देव सगळ्या संवसारार आजार आसा एक थर तर दुसरें थर थोड्या शर्तां खाल सर्वेस्पराचें हजारपण आमी भोगता तिसरें देवाचें हजारपण साक्षात रितीर भौतीक तरान आमी शाख्याना ग्लोरी म्हणटा या आमी अनभौतीक अनुभव करचे म्हणटा ताजे मुखांतर अनुभव 3 रितींचे एक सगळ्या संवसारार आसा म्हणलो ताजें हजारपण दुसरें थोड्या शर्तां घाल ताजें हजारपण आमी मानून घेता तिसरें ते पयल्या 2 वर्गांच्यांत थंयसर आत्मीक तरान या भावार्थान ताजें हजारपण आमी मानून घेतल्यार तिसरें साक्षात हजारपण भौतीक तरान आमकां भोगूंक मेळचें हजारपण आतां पयल्या वर्गाचें देवाचें हजारपण जावन आसा किर्तन 139 7वें 12वें वाक्य अशें म्हणटा तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय वचूं तुजे मुखलो हांव खंय म्हणून फळाफळ घेवं सर्गार हांव सडान जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडून जाल्यार थंय तूं आसाय फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांवें वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलून व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट करतलो काळोख म्हाका लिपोवन दवरूंक वा आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार त्यो काळोख लेगून तुका काळोख न्ही आनी रात दिसा बरी परजळटा म्हळ्यार जावंक पुरो उजवाड जावंक पुरो काळोख सर्वेस्पर आसा जावंक पुरो परगट तरान जावंक पुरो गुपीत जाग्यांनी सर्वेस्पर देव आसा जावंक पुरो भुमींत जावंक पुरो दर्यान जावंक पुरो आकाशांत सर्वेस्पर देव आसा जावंक पुरो उबार जाग्यार या जावंक पुरो थग्ग जाग्यांनी सर्वेस्पर आसा आनी हर एक कडेन हर एक संगतीन सर्वेस्पर आसा म्हणलें एक हजारपण जावन आसा हे हजारपण सर्वेस्पराक मात्र मनशाक ना मनशाक सर्वेस्पराच्या रुपार ताणें रचल्यारय हें ताका देवान असलो गूण
ताका ते सगळ्यांनी हजारपण जावचें मनशाक तें दिवना. आमी पळयता मनशाचें हजारपण केदाले लिमिटेड एका जाग्यार आसल्या थंयसर मात्र. ह्या एलिशाच्या काळार आमी पळयलें नामानाक ताका गूण केल्या उपरांत गेहजीक पयशांची आशा येता आनी गेहजी त्या नामाना फाटल्यान धांवत आसतना आनी ताचे भोवमान घेवन फाटी येत आसतना तो एलिशा म्हणटा दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 25-26 वाक्य म्हणटात थंयसर एलिशा म्हणटा तूं नामान सशीन येतना तुजे सवे म्हजो आत्मो नातुल्लो गे. खाली नामान सशीन येतना त्या ताज्या सेवका सांगाता एलिशाचो आत्मो आसलो जावंक पुरो पूण सगळ्या संवसारार एलिशाचो आत्मो नातुल्लो. त्याच प्रमाणे म्हजो आनी तुजो ह्या संवसार आसल्या आमच्या व्यक्तींचो आमचें हजारपण एका निर्दिश्ट जाग्याक मात्र सीमीत जावन आसा पूण देवाचें हजारपण सगळ्या संवसारार सगळ्या आकाशाचेर दर्याचेर आनी सगळ्यांनी तें आसा. हें पयलें वर्ग. दुसरें वर्ग जावन आसा थोड्या शर्तां खाल देवाचें हजारपण. उदाहरणाक 6 मत्तेवाच्या 18व्या अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा जंय 2 वा 3 म्हजे नवे सांगाता मेळटात थंय हांव तांचे सवे आसा तांच्या मोदेगात आसा. कितें म्हणटा खंयसर 2 वा 3 म्हजे नवे आसात. एकलो आसल्यार हे अन्वय जायना. ह्या बेश्टेन दोगां ताका सांगाता मेळटात जेजूच्या नांवांनी खालीच ते सांगाता मेळटात हे अन्वय जायना. हे अन्वय जायचे जाल्यार खंयसर 2 वा 3 जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटात त्या वेळा जेजूचे हजारपण भोगूंक साध्य आसा. त्या देखून आमी पळयता मागण्या जमातींनी आमी देवाचें हजारपण आमकां भोगूंक मेळटा. मुस्तुदारांक मागणे सकाळी सांगाता मेळटा आसतना मागणे म्हणटा आसतना मुस्तदारांक अनुभव जाता. तें थोड्या शर्तां खाल देवाचें हजारपण तें भोगूंक मेळटा. या मिसा वेळार उंडो आनी वायन खाली आसता. ह्या जाक तें सर्वेस्पराक भेटोवन त्या मागता आसतना मिसाच्या बलिदानाला मागता आसतना उंडो आनी वायन जेजूचें मांस आनी रगत जावन परिवर्तन जाता आनी उपरांत तो कुमगार तातूंत थंयसर जेजू आसा आनी तो जेजूक आमी स्विकार करता. तातूंत हजारपण आसा. थोड्या शर्तां खाल थंयसर मीस करता आसतना पदऱ्यापान हांव थंयसर मागणें म्हणून मिसाचें बलिदान केल्ल्या वेळार थंयसर जेजूचें हजारपण येता. तसो कुमगार थंयसर थोड्या अंगडींनी मेळटा. तो वचून कुमगार आमी खावन जाल्यार तातूंत जेजूचें हजारपण आमी आसा म्हूण सांगना. तें उरल्या खाणा बरी मात तें जावन आसा. पूण केदाळा मिसाक हांगासरान तो कॉन्सेक्रेशन कर थंयसर मिसाच्या बलिदाना वेळार तो ह्या जाक थोड्या मागणें म्हणून ते समर्पिता की थंयसर तें हजारपण आसा. या आमी म्हणटा सक्रामेंतान जेजू आसा. आमी येता खंयसर येता मिसाक इगर्जेक येता. इगर्जेक गेल्या उपरांत मुस्तुदान आमी सक्रामेंताक येता. एकत मिसाक हेच्या पयलें येता आनी थोडी मिसाक गेल्या उपरांत सक्रामेंताच्या आराधनाचें कॉपेल आसा. कित्याक आमी थंयसर येता म्हळ्यार आमचो भावार्थ त्या सक्रामेंतान जेजू आसा. सक्रामेंतांत जेजू आसा. अशें असलें वर्ग ह्या थोड्या शर्तां खाल जेजूचें देवाचें हजारपण आमी भोगता. हे भावार्थाच्या दृश्टीन आत्मीक थरान आमी सर्वेस्पराचें हजारपण भोगचें जावन आसा. पूण तिसरें एक वर्गाचें हजारपण आसा तें भौतीक थरान आमच्या दोळ्यांक दिसता आमच्या कुडीक अनुभव जाता आनी थंयसरलें एक देवाचें हजारपण. उदाहरणाक दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत पयलें जावन 4वें वाक्य म्हणटा सलमान आपलें प्रार्थना सोंपयलें तेन्ना मोळबातावन उजो सकला देवलो आनी त्या उज्यान होम आनी इतर बलयांचें भस्म केलें आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिरांत भरली. ह्या जाकांच्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भितर सरूंक जालें ना कित्याक तातूंत सर्वेस्पराची महिमा भरल्ली. सर्व इस्रायलांनी उजो सकला देवलोलो आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिरांत आसलेली ती तांणी देखली. तेन्ना ते धरणीर स्वाश्टांग सर पडले आनी तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें आनी तेजी स्तुती केली म्हणून कित्याक तो बरो कित्याक ताजो विश्वासी मोग ससनाक लागता. थंयसर देवाचें हजारपण तांच्या दोळ्यांक
थंयसर तांकां दिसता, थंयसर उजो येवन देंवल्लो, तांकां ताची महिमा पळोवंक मेळटा दोळ्यांक आनी ह्या कुडीक अनुभव जाता. आनी असल्या अनुभवाक आमी कितें म्हणटा, देवाचें थंयसर हजारपण तांकां भोगूंक मेळ्ळें. आनी एक उदाहरण दिवचें तर निर्गमन पुस्तकान 40व्या अध्यायान 34 आनी 35 वाक्यां अशें म्हणटा, तेन्ना एका कुपान जमा ते तंबू दंपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरली. जमा ते तंबान भितर सरोंक मोयजेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतले आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान बरोवन आसतली. जेन्ना खूब निवासांतावन वयर सरतले तेन्ना इस्रायल प्रजा आपलें पैण सुरू करतलीं, पूण खूब वयर सरनातल्यार ते वयर सरा पर्यंत मुखार वचनातलीं. सर्वेस्पराचें खूब दिसाक निवासा वयर रावतलें आनी राती तातूंत उजो आसतलो आनी तो इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्याक तांच्या आख्या पैण्या वेळार दिसतलो. हांगासर देवाचें हजारपण एका कुपा रुपार लोकांक तांच्या दोळ्यांक दिसता, अनुभव जाता, खूब येवन रावचें दिसता. मुखार गेल्यार मात ते येतात, थंयसर तांकां उजो जावन दीस जावन रात जावन हर एकाकी थंयसर तांकां प्रत्यक्ष तरान रक्तमासाच्या कुडीक दिसचेत परी देवाचें हजारपण थंयसर आसा. आतां असलें हजारपण म्हळ्यार मनशाक रक्तमासाच्या कुडीन ती अनुभव जावचें तसलें हजारपण. हें हजारपण केदाळा मनीस भोगूंक शकता की थंयसर आमी विविध बदलावणी आमी थंयसर पळयता. पयल्यान पयलें हांवें तें उडास दवरचें. हजारपण म्हळ्यार कितें? हजारपण म्हळ्यार देवाचें हजारपण म्हळ्यार कितें? मनशाक मनशा थंय आनी म्हळ्यार आमचे थंय आनी आमचे वयर या आमच्या बोवारी देवाच्या आत्म्या मुखांतर देवाचो प्रभाव आमी अनुभव करचो जावन आसा. देवाचें हजारपण आमचे थंय आमच्या वयर आमच्या बोवारी देवाच्या आत्म्याद्वारे देवाचें हजारपण अनुभव करचें तें जावन आसा आमी देवाचें हजारपण म्हणून आमी सांगता. हे प्रभाव मनशांक स्पश्ट तरान असो दिसता मोगाच्यानो. केदाळ असलो प्रभाव आसा की देवाचें हजारपण आसा की मनशांक स्पश्ट तरान तांकां तें दिसता. उदाहरणाक आमचे वयर देवाचें हजारपण आसचें कशें दिसता म्हणून उदाहरण सांगचें जाल्यार एकलो मनीस काल्यार न्हंयत उपें येता म्हणून चिंत्या. ह्या थळ्यांत ह्या स्विमींग पुलांत उपें येवन आसा. आतां त्या मनशाक म्हाका मेळाचें जाल्यार हांवें कशें मेळा जाय? हांवें उदकांतल्यान वचूनच ताका मेळाचें. उदकांतल्यान वचून मेळ्ळ्यार मात्र हांव त्या मनशाक आपणूक ह्या उलोवंक शकता. तशेंच देवाचो प्रभाव आशिल्ल्या व्यक्तीक ह्या देवाचें हजारपण आशिल्ल्या व्यक्ती थंय आनीक मनशान मेळटा आसतना ताजो अनुभव त्या व्यक्तीक थंय जाता. देवाचो हजारपणाचो अनुभव जायनासतना आमकां मेळोवंक ताका जायना. एक चिंत्या, तुमी खंयची मोलादीक वस्त हाडून येतात, ताका एक 3-4 पॅक करतात या 1-2 पॅक करून कितें तें मोलादीक वस्त देखून ते भितर थंय दवरतात. पॅक ओपन करनासतना म्हळ्यार ताजें भायलें कावर या पेपर या कितें आसा तें ओपन करनासतना ती भितरली वस्त आमकां आपडूंक जायना. तेच प्रमाणे कोणा थंय देवाचें हजारपण प्रॅक्टिकली तांचे थंय आसा की थवळ त्या मनशाक कॉन्टेक्ट करचें जाल्यार कोणा थंय आसा त्या मनशाक हांवें मेळाचें जाल्यार या तुमी मेळाचें जाल्यार पयलें ताजो अनुभव देवाचो अनुभव जावन आमी त्या मनशाक मेळोवंक शकता. या त्या 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 परिणाम जावन त्या मनशान थंय तो अनुभव पळोवंक मेळटा. आतां हांव तुमकां थोडीं ह्या विशयान उदाहरण दिवचें जाल्यार देवाचें हजारपण आसल्यार कसलो परिणाम जाता म्हणल्यार एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमी पळयता ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत 33 अध्यायांत 2ऱ्या वाक्यांत थंयसर अशें आसा, सर्वेस्पर झूज येसोवें आसलो म्हळ्यार देवाचें हजारपण
झूज थंय आसलें देखून सर गजालींनी तो नंदन जालो. आपल्या इजिप्तकार दनियेच्या घरांत तो रावतालो. सर्वेस्पर झुजे समें आसलो देखून ताणें हातीन घेतलें हर एक काम सुफळ जातलें म्हणून ताज्या दनियाक कळ्ळें. आतां दनियाक देवाचें हाजारपण ह्या झुजेंत आसा म्हूण कशें कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार ह्या झुजेंत वो एक सामान्य एक साकोर ह्या तो एक काले म्हणटा आमी गुलाम म्हूण येत इस्रायलांत ह्या इजिप्ताक आयिल्लो आनी थंयसर ताका विकल्लो. तरी पूण ह्या झुजेंत आसचें देवाचें हाजारपण त्या इजिप्ताच्या धन्याक कळटा. कित्याक कळटा म्हळ्यार ह्या आजारपणाचो झुजेन हात घाल्लें हर एक कामां यशस्वी जावन आसलीं. तेच प्रमाणे ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत तेच 31 अध्यायान 21वें वाक्य आमी पळयलें जाल्यार 19वें वाक्य थंय वचता. आपल्या सेवकान तिका अशें केल्लें तें आयकून झुजेचो धनी रागान पेटलो. ताचेर फुटकेरो त्या झुजेचेर आरोप घाल्लो आनी तो पळोवन ताका रागाक धन्याक रागान पेटलो. ताणें झुजेक धरून बंदेन घालो. रायाच्या बंदेवांतान तो आसले आनी झुजय थंय तांच्या बराबर आसलो. पूण सर्वेस्पर झुजे समें आसलो. आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली आनी ताका बंदेपालाक मानवासो केलो. सर बंदेवानाक ताणें झुजेच्या ताब्यान घालें आनी तांच्या सगळ्या कामाची जबाबदारी ताका दिली. हांगासर पळया एक मस्त गरजेचे विचार. बंदेकानांत हाका कांय वळख ना ह्या झुजेक. बंदे पालाकाकी वळख ना. पूण खेदाळा ओ झुजेक त्या जैलान घालतात गे. देवाचें हाजारपण त्या झुजे तें आसल्या वरवीं बंदे पालकाक म्हळ्यार सुपरवायझराक तांच्या मुखेल्याक ह्या झुजेक नेर कॉन्टॅक्ट करूंक जावच्या पयलेंच देवाचें हाजारपण तो बगता आनी तक्षण ह्या झुजेक सगळ्या कैद्यां तो अधिकारी म्हूण नेमता. कित्याक देवाचें हाजारपण ह्या झुजे थंय आशिल्ल्या देखून बंदेंत एका कठीण कश्टांच्या जाग्यार समेत तें हाजारपण ताका रक्षण दिवंक शकता. आनी बंदेपालाक तेंचो मुखेली ह्या सुपरवायझर आमी खंयचेय म्हणया आमी तो व्यक्ती ताका मानान आनी गौरवान लागता. कित्याक ताका स्थानमान दिता. ताच्या अनुभव तो करता. हें ह्या खंयचें देवाचें हाजारपण आसच्याक व्यक्तीक असले अनुभव ताका पळोवंक मेळटा. तर अनेक रितीर देवाचें हाजारपण आसतना मनशा थंय शांती आसता. मनशा थंय शांती आसता. आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 33 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान ताका जाप दिली हांवेंच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशय दितलो. खेदाळा सर्वेस्पराचें हाजारपण आसा थंयसर विशय आसा शांती आसा. दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 15 अध्याय 14 आनी 15 वाक्य अशें म्हणटा कोंबाच्या आनी तुत्तेरेच्या नादाक व्हड बोबाट मारून आनी व्हडल्या तळ्यान सफोत घेवन ताणें सर्वेस्पराक जाप दिली. आपणे सगळ्या काळजान घेतलेल्या सफोता पासत जुदाचो सगळो लोक संतोसलो. ताणें सर्वेस्पराक इतल्या व्हडल्या अत्रेगान सोदलो की ताणें आपणाक तांकां मेळासो केलो आनी तांचे भोंवतणी तांकां शांती दिली. सर्वेस्परान आपणाक तांकां मेळासो केलो म्हळ्यार ताजें हाजारपण आयलें आनी तक्षणच तांकां शांती दिली. तिसरें ह्या हाजारपणाचें म्हत्व जावन वचो मोगाचें न्हू रक्षण आमकां मेळटा. दानियेल पुस्तकाच्या 3 अध्यायांत 91 to 94 म्हळ्यार 91 to 94 वर्स अशें सांगता. ते गायन करताले तें आयकून आनी ते जिवंत आसा तें पळोवन नेबुकदनेझराय थटक्क जालो आनी तो वेगीं उठलो. ताणें आपल्या मंत्रींक म्हळें आमी थेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयल्लें न्ही. ताणें रायाक जाप दिली खरें राया. ताणें म्हळें पूण म्हाका 6 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी सवतो देवाच्या पुता बरी दिसता. हांगासर थेगांक गेल्लें पूण सर्वेस्परो देवाचो पूत ताजे सांगता दिसता आनी तो हाजर आसल्या वरवीं पयत पुस्तक म्हणटा तांकां थेगांकी
उज्याची छुरी दाव लागोना ते तशेंच घट्ट जावन आसले. हे देवाच्या हजरपणावरवीं रक्षण लाभच्याक उदाहरण. त्याच प्रमाणे कीर्तन 91 वाक्य म्हणटा, पयलें आनी 4 वाक्य ओट्टू आसतना अशें कळटा आमकां, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयान रावता म्हळ्यार सर्वेस्परा सांगाता रावता आनी सर पदवीधराच्या सवळेंत वस्ती करता. पंचवाक्य म्हणटा, रातच्या कांताची दिसा वेळार उपतल्या बाणाची कसलच भिरांत ताका आसचें ना. केदाळा देवाच्या हजरपण आसा, तुवें भियोवची गरज ना, कित्याक तुका रक्षण आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक. 4 जावन आसा मोगाचें न्हू, आमकां जैत्यवंत करता. पवित्र पुस्तकांत झेफानिया पुस्तकांत 3 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर जो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो, तुजे विशीं तो आनंद बरी जातालो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. त्या देखून सर्वेस्पर देव केदाळ हजार आसा, जैत दिता आमच्या जिवितांत आनी आमकां संतोष मेळटा. त्या देखून आमी मुस्तुपुटी कीर्तन 23 महत्व नेणा जाल्या मोगाचें. कीर्तन 23 महत्व आमी हर एकल्यानी जाणा जाय. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार कीर्तन 23 पयलें म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. गोवळी आनी शेळये मदें संबंध कसो म्हळ्यार सदांच शेळयो गोवळ्याच्या हजरपणाकाल आसच्यो. गोवळी केदाळ आसा गी, शेळये कांयच तोंदर ना, कित्याक शेळी गोवळ्याच्या हजरपणार आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, पंचवाक्य, म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेस्त मांडटाय, म्हजें मातें तेलान मागताय, म्हजें पात्र भरून वता. सगळे दुस्मान आसल्यार तांचे मुखारी आमकां सर्वेस्पर देव मॅच दवरून जेवण दिता, गम्मत करता, उल्हासीत करता. मात्र न्ही, आमचें मातें तेलान मागून आमकां अभिषेकपण कर, आमकां आशिर्वादीत करता. त्या देखून देवाचें हजरपण मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत मस्त गरजेचें. देवाचें हजरपण कितें दिता? पुनर्स्थापन करता, आमकां मार्गदर्शन दिता, रक्षण करता, आमकां अवकाश दिता, अभिषेकपण करता, बरोवन उमथोची आशिर्वादां आमच्या जिवितांत हर एका दिसा घालता. त्या देखून ह्या कृपेच्या काळार हांव तूं मागता आसतना कितें मागता म्हणलें सवाल. आमी कितें देवा मुखार आमचे विनवण्यो दवरल्या म्हणलें गे सवाल. सबार न्ही, सबार विनवण्यो खंडी जावन दवरल्यात. पूण आज हांवें तुवें एक दृढ निर्धार घे जाय. म्हजी पयली विनवणी जावन आसतली, सर्वेस्परा तुजें हजरपण म्हजें थंय आसूं. सर्वेस्परा तुजें हजरपण भौतीक तरान अनुभव करचें तसलें हजरपण म्हजें थंय आसूं. हजरपण मनशा थंय केदाळा भौतीक तरान आसता मोगाचें न्हू. थवळ कशें एक एनवायरमेंट, या कितें आमी म्हणटा क्लाउड म्हणटा, या काल्यां ताका आमचें भोवारी आसचें वातावरण म्हणटा. एक मोड आसल्या घोडलें थंयसर कितें जाता? मोड आसल्यार इल्लोसो थंयसर काल्यां म्हणटात काळोखशें आसता, तें आमकां अनुभव करूंक मेळटा. या बरें वारें येता, त्या वेळा आमची धग पुरा उसळटा आनी आमकां थंड जाता. कशें वातावरण अनुभव मनशाक जाता गी, त्याच प्रमाणे देवाचें हजरपण भौतीक थरान केदाळा मनशा थंय भोगूंक मेळटा गे. तो मनीस अनेक कडेन येता आसतना त्या मुखल्या मनशाक शांती मेळटा, मुखल्या मनशाक जिवितांत पर्याय मेळटा, मुखल्या मनशाक ताका समाधान मेळटा. मुखल्या मनशान मुखार आसच्याची पिडा गूण जाता. त्या देखून मस्त कडेन आमी पळयता मागण्याचे मनीस येतात, तांची पिडा ते मागता आसतना गूण जातात. मस्त जाणांक भुरगीं नातल्या जाल्यार भुरगीं जातात म्हणटा, या तांकां आर्थीक संकश्टांतून भायर येतात, मस्त अजापां पुरा जातात. कित्याक? ह्या मनशा थंय देवाचें हजरपण आसा. देखून खंयसर तो येता
थंयसर ते वातावरण या त्या मनशांक या सन्निवेश बदलावण करूंक शकता. त्या देखून आयच्या दिसा हांवें तुवें मागता आसतना सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया. सर्वेस्परा तुजें हजारपणो आमकां भोगूंक कृपा दी. तुज्या हजारपणो म्हज्या कुटुंबांत आसा खरें शंकर, आनी खलेय म्हज्या कुटुंबांत समस्या आसूंक पुरो, म्हज्या कुटुंबांत खलेय समस्या आसूंक पुरो सर्वेस्परा, तरी पूण तुजें हजारपणो म्हाका स्पेशल जावन म्हाका अनुभव करचें दिसलें. सामान्य तरान हांवें सांगलें सगळ्या संवसारार देवाचें हजारपण आसा, तें सगळ्यांनी आसा, तातूंत कांय ना. ह्या थोड्या शर्तां घाल आसा, थोडी शर्तां पडल्या वरवीं देवाचें हजारपण आसा. पूण भौतीक तरान अनुभव करचें दिसलें. आतां त्या दोनी रेत आसतना जेजू फाटल्यान आसलो, भौतीक तरान जेजू थंयसर आसलो. तशे प्रमाणे केदाळा जेजूक ताणें उठोवन सांगलें, तक्षण थंयसर वारें रावलें. कित्याक जेजू थंयच आशिल्ल्या भौतीक तरान अनुभव जावचे वरी आशिल्ल्यान थंयच देवाचें हजारपण शाकियाना ग्लोरी म्हळ्यार हेब्रेवांत देवाचें हजारपण आशिल्लें. इंग्लिशान म्हणटना शाकियाना ग्लोरी म्हणटा आमी. देवाचें हजारपण आमकां आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत सदांच आसूं. आमची कुटुंबां शांती समाधान संतोशाची बिडारां जावं दीत. आमी वावर करचें ऑफिस देवाच्या हजारपणा वरवीं शांतयेचें आनी समृद्धीचें तें जावं दी. आमचें जिवीत हर एका दिशांत हर एका क्षेत्रांत आशिर्वादाचें बेसांवाचें जावन हर एकल्यांक बरेंपण जावं दी म्हणून ह्या मागण्या वेळार आमी मागया. आमेन. सर्गींच्या बापा, आमकां आमी तुज्या हातान समर्पण करता. आमकां तूं तुज्या दैवीक हजरपणाचो अनुभव लाभाचो कर. आमचे थंय आसचे हर एक तरेचे उणेपण काड आनी आमकां तुजे थंय एक जावन जियोंक जाय आसची कृपा लाभय. मोगळा सुमया समर्पण करता आमची कुटुंबां तुज्या हातांत. ज्या कुटुंबांनी मनस्ताप आसा, सूख समजणी एकामेका थंय आसा, तसल्या कुटुंबांक तूं आपड सुमया. काजारी बेसांत आसो मनस्ताप तूं निवराय सुमया. आनी तुज्या नांवान आनी तुज्या सक्तेन मोगळा सुमया असाध्य जाल्लें साध्य करना. ती कुटुंबां एकवटाय, त्या कुटुंबांक शांती समाधान लाभय आनी एक आदर्श कुटुंबां जियोंक फावो कर म्हण मागता हांव. मोगळा सुमया समर्पण करता हांव आमच्या कुटुंबांनी आसच्या आमच्या भुरग्यांक. हर एका भुरग्याक भावार्थाचें देणें दी सुमया. त्या भुरग्यांक दैवीक जाणवायेन बर सुमया. ती भुरगीं संवसाराचो उजवाड जावन परजळोंक जाय आसची पवित्र आत्म्याची मजत लाभय म्हण मागता हांव. मोगळा सुमया हांगासर तुजे हुजीर आसच्या हर एका सांद्याक तूं आपड सुमया. नानांत्य विनवण्यो घेवन नानांत्य समस्या सोवें तुजे मुखार हजर आसात. मोगळा सुमया हर एकल्याचे मागणें तूं आयक आनी जें कितें तांकां गरज आसा तें तूं फावो कर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हरे बशर बाबा 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 हालेलुया हालेलुया हरे दिरी रा 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 हालेलुया हबनानु शिकरे बरा 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 बा हालेलुया 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 मशकर बरे बरे बरा बा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गुण कर जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू पिडे शिडेंतले गुण कर जेजू कष्टान वारांतले गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू
कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू. मंगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या आमची दियेसेज, ही दियेसेज तुझ्या आत्म्याच्या सक्तीन भरलेल्या भवडतील लोक जाऊन मार्पाड जाऊन आशीर्वादित कर सोम्या. हर एका याजकाक समर्पण करता, प्रत्येक जाऊन आमच्या शालम प्रेयर मिनिस्ट्रीक सदांच सेवा दिवंक हजर असच्या फादर रोशन आणि फादर अनिल अल्फ्रेडाक तुझ्या आत्म्याच्या सक्तीन भरपूर मापान आशीर्वादित कर सोम्या. तांची हर एक कामां आशीर्वादित जाऊन दित, ताणी काडचे हर एक मॅट तुझ्या आत्म्याच्या सक्तीन काडूंक तांकां जाय आसची पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बोळ तांकां लाभय. तुझ्या सेवे खातीर ताणी करसूनचो वेळ तूं आशीर्वादित कर आनी एक आशीर्वादित याजक जावन तुझ्या मिसावाचे वावराडी जावन ताणी सेवा करत आसतना तूं तांचे थंय हजर आसून तांच्या हर एका मेटां संगी हर एका क्षणां तांचे सवे रावन तांकां तूं बळदीक तरेन तुज्या सेवेक उपयोग कर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हर बशेकरे मनाना शलललला माशेकरा बरा 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 बा. हालेलुया हालेलुया हरे ने 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 हरे रा 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 रा. मंगळ सोम्या समर्पण करता सोम्या त्या संवसारांत तुझ्या सेवे खातीर सबार लोकांन मुखार येवंक देवा पवणी सोडोवंक कृपा फावो कर म्हण मागता. सोम्या तुजो संदेश सगळ्यांनी प्रसार करूंक जाय आसचे आत्म्याच्या सक्तीन भरलेले वावराडी सोम्या तूं आशीर्वादित कर मुखार हाड सोम्या. सोम्या जेजू तांकां येवचे हर एक तरेचे कश्ट दग्ध, हर एका मिशनरीन फूड करचे हर एक कश्ट, हर एक याजक धर्म भयणींनी फूड करचे हर एक कश्ट संकश्ट सोम्या तुझ्या आत्म्याच्या सक्तीन मोडन घालना, तांकां जाय जाल्ले दैवीक रक्षण फावो करना, हर एक गडे तांचे सोवें तूं रावन तांकां फुडें चलय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हरे बैशेखरे बरा बरा बा. हालेलुया हालेलुया माशेखरा बरा बरा बा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कुटमान म्हज्या वावरान म्हज्या, कुटमान म्हज्या वावरान म्हज्या, जेजू जेजू तुवें रावोंक जेजू तुवें, जेजू जेजू तुवें रावोंक जेजू तुवें, जेजू मोगाळ तुवें, जेजू मोगाळ तुवें, जेजू जेजू तुवें रावोंक जेजू तुवें, जेजू जेजू तुवें रावोंक जेजू तुवें. कुटमान म्हज्या एकवट दितू, कुटमान म्हज्या मैपास दितू, जेजू जेजू तुवें एकवट मैपास दितू, जेजू जेजू दितू एकवट मैपास दितू. कुटमान म्हज्या वावरान म्हज्या, जेजू जेजू तुवें रावोंक जेजू तुवें, जेजू जेजू तुवें रावोंक जेजू तुवें. सर्गींच्या बापा आकाश आपले सिंहासन करण, भूंय आपले पायांची मळई जावन आसीन जाल्ल्या त्रेयेक देवा
तुझ्या समक्षम हजर असत्या हर एकल्याचेर तुझो दैविक आशीर्वाद आता देवने तू कृपा लाभय बापा. हाला मातशें करे बारा बारा हर एकल्याचे बॉन्डेज येता तू मोड न घालना आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली पवित्र मंदिरां जावं घर एकल्याक कृपा दी म्हण मागता बाबा. हलकरे नमाशे खरा दितेना नमाशे ला ला ले ला 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 माशे हरी तिने नमासरडा. जो कोणाक आर्थिक संकष्ट आसात सोम्या ते आर्थिक संकष्ट तांचे तावन पयस करणं समृद्धीचे जीवन लाभय म्हण मागता सोम्या. हाली तिने नमाशे खराबा सोम्या अनकराची सावळी कोणाचेर पडल्या सोम्या ताचे तावन तांकां सोडका लाभवन तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन एक भाग्यवान कुटुंबा जिणी जियोंक जाय असो आधार लाभय म्हण मागता सोम्या. सोम्या जेजू ह्या घडये तू आपड नसाय एकल्याच्या कुडींत विशेष तराची दूख आसा आनी ती तू आपड गुण करताय देखून अर्कां दिता बाबा. लक्षेक थनमाई शरा अरे तिने माशा एकल्याच्या हात तू ब्लेस करणं आशीर्वादित हात जाऊन मारपाट करताय आणि त्याच्या हाताने केलं वावर सुफळ करताय म्हण बसायताय देखून अर्कां दिता बाबा. करकने दे रे शेला ला ला माय शेरा हरी धन्य मायशा एकदा थोलेलेलेला जो कोण एक कुटाम पवित्र आत्म्याच्या विशेष अभिषेकपणा खातीर मागोन आसा आणि ते पवित्र आत्म्याची फळां त्या कुटुंबाच्या सन्यांतय देव दिवन आशीर्वाद दिता म्हण बसयता. अलग बारीक शेक धडा तुरमा शेल करकन गरुसे आले डीडीडा तरमाय सेल करकन दिर सकरा हादी दिरुन माय सेला तरमाय शेलाला. या करिश्माच्या वेळार सबारांत एक परिवर्तनाची जिणी जियोंक सोमी कृपा दिता म्हण बसयता. अलबा शेक धडा तिरबाय सेलखारे नेनसा रोबा शबा सबार कुटुंबांनी समाधान देवन सोमी आशीर्वाद दिता. आमीन. कुटाम मुझे संतोष भरतो कुटाम मुझे उल्लासन भरतो. जेजू जेजू तू संतोष उल्लासन भरतो. जेजू जेजू भरतो संतोषान उल्लासान भरतो. कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तुवें रावूंक जेजू तुवें जेजू जेजू तुवें रावूंक जेजू तुवें. सुम्या मुखार ह्या घडये दिव्यांनी आमी आसा. तो जेजू आमच्या सांगात आसा ताचेर आमी दिश्ट सव्या जो सवांजेल अध्याय 11 आमकां सांगता. तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली. जेजून सांगली ती उतरां ह्या घडये आमच्या मतीक आमी हाडया. भावार्थान मागल्लें पातयेन मागल्लें देव खंडीत आमकां फावो करता. ह्या घडये विविध तेसावांचो विविध गरजांचो ह्या घडये बरो उगडासा हाडया आनी त्या गरजां खातीर ह्या घडये मागोवंक आमी मुखार सरया. मागया आमी विशेश करून आमच्या पवित्र सभे खातीर. ही पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या हर एका मुखेल्या खातीर ह्या जाकांनी लायक मुखेल्यांक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा. ह्या पवित्र सभे मुखांतर सोम्या आमकां तुवें ह्या संवसारांत अस्तित्व दिलां तुका जावं अर्का. सोम्या आमची पवित्र सभा तुवें ती आरंभ केल्ली. पेद्र लागीं तुवें सांगली ती उतरां तूं खडाप आनी तुज्या राव म्हजी धर्मसभा बांदतलो. आनी ह्या उतरां मरिफात ह्या पवित्र सभेको साफ स्थापक तुंच म्हणलें सत सोम्या पवित्र पुस्तका मरिफात आमी समजूंक शकता. ह्या पवित्र सभेक तुज्या सक्तेन बर तुज्या सानवायेन बर तुज्या पवित्र आत्म्यान बर नाना रितींनी ह्या पवित्र सभेक बादाक जावन अशें सोम्या तुका कळीत आसा. ह्या घडये सोम्या तूं आमचो सांगाती जा. तूं आमच्या जिविताचो भद्रास्रोत जा. तुवें आरंभ केली ही पवित्र सभा तुज्या आशिर्वादांनी तूं मुखार सून बर मन सोम्या
आनी सांगता स रितीचे उणेपण असकत काय नालिसाय अपवित्र सभेतावन पयस करच्याक सोम्या तुजी कृपा देणी आमचेर वत म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजे लागीं आमी मागता. पवित्र कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोने आमचेर तूं देवोने पवित्र कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोने आमचेर तूं देवोने मागता आमी सोम्या ह्या घडये ह्या आमच्या राष्ट्रा खातीर आमच्या राज्या खातीर मगळा जेजू ह्या घडये विशेष करून आमी मागता सोम्या मुखार जावंक आसच्या एलिसाबा खातीर मगळा जेजू बऱ्या मुखेल्यांक ह्या समाजीक तूं फावो कर म्हणून सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार दिव्यांनी पडून परतून आमी मागता लोकांच्या गरजांक स्पंदन करचे विशेष करून समाजाचे बरेपण आसचे शांत समाधाना खातीर वावरचे कश्टांच्या लोकांक खांद दिवचे असले फुडारी असले मुखेली आमकां सोम्या तूं फावो कर आनी ह्या मारिफात आमचे राष्ट्र आमचे राज्य तुज्या बेसावांनी बरो तुज्या आशिर्वादांनी बरो म्हणून सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार दिव्यांनी आमी खालतेपणी मागता. लाबोय आमकां तुजी कृपी देणी बोळा देकर आमची अस्कजीनी लाबोय आमकां तुजी कृपे देणी बोळा देकर आमची अस्कजीनी मगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार दिव्यांनी आमी पडून मागता प्रत्येक करून सोम्या विविध पिडेंत कश्टांच्या आमच्या भाव भयणी खातीर मगळा सोम्या ह्या घडये विशेष करून ह्या आराधना वेळार सोम्या हर एक पिडेस्त भाव भयणीचो आमी उगडास काडटा तांच्या खातीर आमी मागता. आस्पत्रेनी जायती पिडेस्तां वळवळण आसात घरांनी आसात मालगडी आसात मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या हर एक पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तुजें स्पर्श तूं तांकां दी म्हण आमी मागता. कशे त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन तुझ्या वस्तुरा पडला आणि तिच्या बावटा मारिफात तिच्या जिवितांत बरेपण जालें ह्या घडये सोम्या तुझे स्पर्श ह्या पिडेस्त भाव भयणीक तूं फावो कर तांची पिडा तूं सोसून व्हरच्याक आत्मीक घटाय तांकां दी विशेष करून तांची जतन घेवच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या कृपेन आनी सक्तेन भर प्रत्येक करून सोम्या नाना रितीच्या मारेकार पिडेनी कश्टांच्या सर्व भाव भयणीक सोम्या तांच्या कुडीक सुशेग दी तांच्या कुडीक सकत दी ती पिडा सोसून व्हरच्याक सोम्या आत्मीक सक्तेन तांकां तूं भर आनी विशेष करून तुजी खुशी वयतर सोम्या हर एक पिडेस्तांक तुज्या बऱ्या भलायकेन भर म्हूण सोम्या ह्या घडये परत आमी मागता. कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान लालेवन मागता लाबय तुजी कृपा कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान लालेवन मागता लाबय तुजी कृपा. सोम्या ह्या घडये विशेष करून आमी मागता हर एका विद्यार्थी खातीर ह्या दिसांनी मोगळा जेजू 10वी PUCची भुरगीं तांच्या वार्षिक परीक्षा बरोवन आसात सांगता सितर भुरगीं युवा जाणां तांच्या शिकपातय विशेष करून ताणें आसक्त दाखोवच्याक सोम्या तांकां तुज्या सक्तेन आनी जानवायेन भर प्रत्येक करून ह्या परीक्षेंत तांकां बऱ्या फलितांश मेळच्याक सोम्या तांकां जानवायेन आनी सक्तेन भर बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां राबय आनी प्रत्येक करून सोम्या तांणी करच्या हर एका वावराक तांणी करच्या हर एका त्याग आनी सॅक्रिफिसच्याक आनी प्रत्येक करून ह्या परीक्षेक तांणी करच्या बऱ्या तयारेक सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी तूं भर बरो प्रतिफळ सोम्या बरे फलितांश सोम्या बरो फुडार सोम्या ह्या सर्व विद्यार्थींक फावो कर म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार परतून आमी मागता. वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोनान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान ते शेतान निस्वार्थ मोनान तेलाय आमकां
जेजूच्या मोगान तुझ्या मोगान. सोम्या ह्या घडी आम्ही मागता विशेष करून विविध रीतीच्या कष्टान अडचणींत आजच्या हर एका भाऊ बहिणी खातीर मोगळाची सू नाना रितींनी तुझी परजा कष्टोन आसा. जावंक पुरो ती आर्थिक रितीची कश्टां आसूंक पुरो, कुटुंबाची समस्या आसूंक पुरो, विविध रितीच्या संबंधाची समस्या आसूंक पुरो, लग्न जिवितांत फूट आसूंक पुरो, बावटताचे उणेपण वा शेळेपण आसूंक पुरो, कितेंय वा वावर करतात पूण पंथाक पावतेत नासले रितीचे समस्या आसूंक पुरो, तांच्या वैयक्तीक जिविताचे समस्या आसूंक पुरो, मतींत नाना रितीचे खंत बेजाराई असल्या समस्यांनी अडचण आसात जावंक पुरो. मोगळा जेजू असल्या कष्टांत संदिग्ध परिस्थितींत जीवनाच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या ह्या घडये तुझ्या पांयां मी समर्पण करता. सोम्या तू जातांचो आधार, तू जातांचो भरवसो, तांच्या काळजांतले भंय पयस कर, तांच्या मतींचा शिबिराराय पयस कर, तांच्या खांदाराचे बरादीक झू पयस कर. मोगळा जेजू तू जावन आसा आमचो आधार आनी आमचो भरवसो. मोगळा जेजू असल्या विविध रीतीच्या कष्टांत परिस्थितींत आसच्या सर्व व्यक्तीक सोम्या तू आधार जा, तांच्या जिविताची बुनियाद जा, तांच्या जिविताचो भरवसो जा, तांच्या कष्टांत तांच्या सलवणेंत सोम्या तू तांचो सांगाती जा, तांचो शारोती जा म्हणून ह्या घडये सोम्या बावडतान आमी मागता. एकवटांचो सदांच वाडय चडय पवित्र सभा बांदूंक कादा लाबय. एकवटांचो सदांच वाडय चडय पवित्र सभा बांदूंक कादा लाबय. आदार तुजो लाबय. एक घडीभर ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसां. एक घडीभर मौन आसून जें कितें आमकां गरज आसा, खंयची कृपा आमकां गरज आसा, कल विनवणी म्हज्या काळजा मनांत आसात, खंयच्या रितीच्या कश्टांत आमी आसां, खंय सोम्याची म्हाका गरज आसा, ह्या घडये तस सोम्याची कृपा आमी मागोवन घेवया. आमच्या जिविताच्या हर एका जाग्याक सोम्याक आमी व्हरया. सोम्या आमचे सांगाता राव आनी वेळान थोड्या घडयांनी हो दीस बुडटलो. सोम्या ह्या सांजेच्या वेळार, म्हज्या जिविताच्या सांजेच्या वेळार सोम्या तूं आमचे सांगाता राव म्हणून सोम्याचो आदार मौनपणी आमी मागोवन घेवया. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयतीं सावया. Ideavoda sacramenta sastang naman kuruya purvilya tyarupa bodla novyoriti adarya solvon vecha askat vishwa बापाक तशेंच होता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता आनी रास करताय ससनाच्या सासना. आमेन.